इसोपरांत तुमकां परत एकदा येवकार। गांवांतल्या बार्रांक लागून गांवचें भवितव्य बिगडचें न्ही म्हूण गांवची सगळी बार्रां बंद करची असो एकमेव थाराव थंयच्या लोकांनी घेतला। 35 घरांच्या ह्या गांवांत वट्ट 11 बार्रां आसात। आपल्या गांवचें गांवपण मुखार लुप्त जावचें न्ही म्हूण सरकारा कडेन मागणी करतले अशी माहिती थळाव्यांनी दिल्या। आरटीएक्स गोवा खातीर सुर्लाच्यान निलेश परवार। ठरलेलो आमकां बार बंद करपाचें आनी आयचे बैठकीक एक निर्णय जाल्लो आसा की सगळ्याच्या वतीन गांवाच्या वतीन दारूबंदी सुर्ला दारूबंदी जावपाची आसा। ताका लागून हांवें ठराव घेतलेलो आसा आनी सगळे ठरावाक मान्यता दिली आसा। पूण कितली बार 7 बारा आसा 7 बारा आनी आमचो त्रास खूब जाल्लो आसा। हेज्या फाटीं आमी तांकां सांगलेलें आहा पूण तेंच्यांनी कांय हें करूंक ना। आनी आतां आमी फाटीं 2-3 झगडीं जाली आनी मातसो खूब इश्यू जालो म्हणजे आमच्या एकट्या भुरग्याक मारलो तेंच्यांनी लात मारली आनी गाडी घेवन पडलो तो पुलिसांक घ्या पळय तेजेर कितें केलें आनी जालें तेजे पावलें। परत आनी एक खूब इश्यू जाले आहा सगळे सांगताले एक एक करून सगळे सांगताले तेन्ना तुमी सुंदर असो गांव आसा थंयचो जो फॉरेस्ट संपन्न असो सौंदर्य संपन्न गांव आसा आनी कितें जालें तुमकां बार आमचे पयलीं पासून चालू आसा कळ्ळें न्ही। पूण पयलीं अशें जायनासलें तशें आतां आमी फेस करता पळय रस्त्यार आमकां फिरपाक मेळना सगळ्यांनी आनी तेच्या खातीर खुबशे प्रॉब्लम जाता। आमी विचारता तांकां गाडी सायडीक रावन गेल्यार बेळगांवचे जे ट्युरिस्ट येता तितले मस्ती आसता की तांकां बारवाले सुद्दां सांगून आमचे लोक सुद्दां सांगपाक गेल्यार ते डायरेक्ट आमकां मारपाक येतात आनी ते वांगडा 10-15 आसा आनी आमकां कांयच हे चान्स पडना। आमच्या भुरग्यांक खूब अशे केसी जाल्लेले आसा गाडयो असो फोडून धाडलेलो आसा पूण तेजेर कांयूच म्हणजे कशें आमीच तसो पसून पडलेले आसा। खाली पिली आमी गेले आनी परत तसोच आमीच गावलेच थंय तसोच पडटा आनी हेज्या खातीर कितें बार बंद करप धंदो बंद करप हो इशू न्हू पूण कशें आहा हेजेर कोण तरी बाबा कोणी तरी सांगपाचें की बाबा हेजेर हे येता आनी मस्ती करता तेजेर कांय तरी हे हाडटले तेजेर तांकां थारयतले अशें कांय तरी कोणी तरी सांगपाचें की बाबा तशें थारतले अशें कित्याक लागून ताका लागून आमी इतले प्रयत्न करून पळयले। फाटीं एकदां 2 वर्सां पयलीं एकदां हे जाल्लेलें अशेंच गांवचे लोक उठले बायलां आनी तेंच्यांनी हे करून केल्लो पूण तेन्ना बालकारांनी सांगलेलें कितें बाबा अशें हे करा पूण कशें आहा हे लोक येता पळय न्हू तांकां सांगून सुद्दां कांय फायदो ना। ते जेन्ना दारू पियेता पळय तेन्ना तेंचो अवतार रुद्र अवतार तयार करता। येता ते देव कशें येता पूण जेन्ना पियेता पळय ते रुद्र अवतार जाता आनी तेंचेर म्हणजे कांयच अशें हे जायना कशें कांयच फरक पडना मारलो तो फरक पडना आनी तांकां काय केलें पूण हेचेर लोकांनी सगळ्यांनी आतां काय केलें वाट पळोवन लोकूय आतां काय सतावले कित्याक 500 भायर गेले लोकांच्या कित्याक खबर बारवाले सांगना अशें बाराचें हें ना पूण हे लोक आमचे सतावले जेन्ना हेच्या भायर वयता जेन्ना 500 भायर वयता तेन्ना कितें तरी बाबा डिसिजन घेवया म्हणा तेच्या खातीर आज हे मिटींग जमलेली गांवाची मिटींग आनी तेतून हो फैसलो आज तो चाललेलो आसा। 200 सिग्नेचर्स आयज लोकांनी दिल्या। आमच्या उपसरपंचान ठराव मांडला तेचे खरें म्हणल्यार अभिनंदन करपाक जाय। तो ठराव एकमतान पास जालो बरें तो ठराव मांडपी कोण आशिल्लो एका 12 मानपाचो चलत आशिल्लो ताणें म्हटलें की सुर्ला ही दारूमुक्त गांव करुया सोरो झिरो असो स्लोगन सुद्दां जालो। सो म्हाका दिसता बरी एक सायन आमच्या गांवांत येयल्या की बाबा हेच्या फुडें आनी दारूमुक्तीचो एक आमी नवो प्रवास जो सुर्लाचो तो सुरू जावचो पूण तांकां तांची जर बाजू येता आसत जाल्यार आमकां ऑब्जेक्शन अजिबात नासतलें तांकां अधिकार आसा न्ही तांचेर मत मांडपाक। बारां खातीर चेडवांक आनी बायलांक खूब त्रास जाता म्हटल्यार कितें करतात बारांनी पिवपाक येतात ते पितात आनी बायलांकी कोण छुट्यो मारतात आडायतात तेंचे गाडी घालपाक करतात खूब त्रास जाल्लेले आसा बायलांक म्हणजे आमच्या घरा कडेन सुद्दां ते पावलेले आसा आमी बायलां एकटी आसता आमच्या घरान कामाक वयतात घरांतले मोठे मनीस त्या खातीर भंय दिसता आमी घरान येवन कितें करीत जाल्यार आनी खंयचे चेडवा उठून गेले जाल्यार कितें करतले ताका कोण जबाबदार म्हणून हेजेर गव्हर्मेंटान सुद्दां कितें तरी करपाचें भंय दिसता।